आमची तोकलीन येता तितले आमी चिंतपाचें बंद करूंक जाय आनी आमी कितें चिंतात ताचेर मन दवरूंक जाय. आमी कितें चिंतात त्या विशीं चिंतूंक जाय. आनी सोच सांगल्यार जर तुजी मनाची स्थिती बरी ना आनी जर तूं कितें चिंताय ते घडयेक तुका मेलोत मूल तुज्या वायट मन स्थितीचें. सो तुजी मनाची अवस्था बरी ना बसून रावप स्वताचे चुचरे करून सो तुवें फकत चिंतल्यार तूं कितें चिंता तुका वेगीच मेवतलें मूल तुज्या प्रश्नाचें. आतां सोच सांगल्यार फकत तुज्यानूच तुज्या चिंतना विशीं कितें करूं येता. देव तुजें चिंतप तुका करून दिवचो ना. देंवन सार करीत तर तुवें करूंक दिल्यार जर तुजें शांत आसा तो सगळे तरेचो कचरो तुज्या मनान घालतलो आनी तितून हें कंप्युटराची मुन्नी कचरो भितर कचरो भायर तुवें तुजें मन कचऱ्यान भरून दिल्यार जाल्यार तुजें जिवीत तुका आनंद दिनासतना तसलें जावतलें म्हणजे निरासपणाचें. आनी देव आमकां कितें करूंक जाय तें दाखयता पूण तो आमकां करून दिना. तो आमचे पासत करिना. तो आमकां शक्ती दिता उगडास दिता आमकां पवित्र आत्मो दिता आमकां आदार दिवंक. तो आमकां शिक्षक दिता आमकां शिकोवंक. पूण एक ल्हान वस्त आसा जाची जबाबदारी फकत तुजी आनी ती शेवटाक तुवें तें करूंकूच जाय. आतां मनान दवर की देव तुका केतींच करूंक म्हणना तो तुका बॉल दिना जाल्यार म्हणजे म्हज्यान करी नेजो जे देवान म्हाका कर म्हटलां हें एकदमूच मुरपण कित्याक जरी तुज्यान तें करूंक जायनासलें देव तुका करूंक म्हणचो नासलो. देखूनच गेले रात्री हांवें म्हटलां की देव म्हाका केदींच मोगान चलो म्हणचो नासलो म्हजे भितर मोग घालिनासतना. तो रोमकारान 5 म्हणटा की देवाचो मोग आमच्या काळजांनी ओंपला पवित्र आत्म्यान वय म्हजे भितर मोग आसा. तर हांवें इतलेंच करूंक जाय रस्तो सोडूंक भायर काडूंक आनी हें कोत्ता शिकोन घेवन आनी पवित्र आत्म्याक हांवें सहकार दिवन आनी ही एक पद्दत देव म्हाका केदांच पाशियन्स काड आनी खूब वेळ भोगूंक सांगून आतां आनी म्हाका हें करूंक बॉल दिवंक ना तर आनी म्हाका खरेंच दिसता हें म्हत्वाचें म्हूण कित्याक खूब पावटी आमी आमकांच फोटयतात म्हणून बरें म्हज्यान तें करी नेजो म्हज्यान तें करूं नेजो. देखून म्हाका जाय तुमी म्हाका व्हडल्यान आनी स्पश्ट टाकोन देव तुका कितेंय कर म्हूण सांगल्यार तुज्यान तें करूं येता तुज्यान करूं येता. हांव सांगू आमकां चिंतूक बरें दिसता वय म्हज्यान करी नेजो पूण म्हाका खरेंच उक्तापें जालें जेन्ना खूब वर्सां फाटीं ताणें म्हाका म्हटलें वय तुज्यान जाता जर तुज्यान जायनासलें तुज्यान करूंक जायनासलें जाल्यार हांव तुका सांगपाचो नासलो. म्हणटच म्हाका आदार मेवलो हांवें तें निमीत दिवपाचें बंद कोत्तोच आनी म्हाका थावें जालें की जें कितें देव म्हाका कर म्हणटा तो म्हाका तें करूंक बॉल दितलो म्हूण तें करूंक. तर तुका जाय जाल्यार तुज्या नीन चिंतूंक शिको येता. तुवें तुजो वावर खूद करचो पडटा. तुवें अभ्यास करूंक जाय कांय वस्तू देकोर करूंक जाय. म्हाका दिसना हाची मुनी म्हूण तुवें बसोन देकोर करूंक जाय म्हूण म्हाका दिसता जितलें तूं उदीक उतरान आसता तूं त्यो वस्तू जाणो जाता. तूं जाणय तुका सोच सांगता हे हांव एक मनीस न्हय बसोन घरान देकोर कोत्ता तसली पूण जेरू जावन तांतलें जायतें जाणो. हालींच कोणें म्हाका म्हटलें आतां त्यो वस्तू ज्यो तूं म्हणटाय त्यो सगळे ग्रांड टीव्हीचे सांगताय ते तुका एक टेलिप्रॉम्प्टर वो कितेंचेर आसा. हांवें म्हटलें ना तूं जाणय तो एक खरो नीज क्रिस्तांव तो नासलो बारीक सायन म्हायती सोदतालो टीव्हीचेर पळोवन आनी आनीक जाणो सांग सोदी. ताणें म्हटलें परे जर तूं टेलिप्रॉम्प्टराचेर ना जाल्यार तुज्यान कशें ह्यो वस्तू परत म्हणूंक येता. आनी हांवें म्हणलें वय 30 वर्सां उदीक जालें हांव उतराचो अभ्यास करता. तुमी जाणो तुमी कांय जाणां सोच सांगल्यार देंवचारान तुमकां खात्री दिल्यार तूं चड नकलोत म्हूण पूण हांव तुका सांगता तूं चिंताय ताचे परस तूं ओगलें जाणो कित्याक तें भितर आसा. आनी दर एक पावटी तूं देवाचें उतर आयकोंक वेता सर तूं खरेंच उक्त्या मनान तें आयकोता. तूं कितें पूण आपणायता आनी तुका ताची गरज पडटच पवित्र आत्मो त्या वरवीं तुका जाय तो आदार दिवंक शकता. तर म्हाका पोत्तून सांगूं नाका सगळें जें हांवें काल रात्री सांगलां पूण दर एका बसकेन हांव सिद्ध करूंक जाय हांवें कित्याक कोत्ता जें हांव कोत्ता तें म्हणटच हांव चिंतालीं कांय वेगवेगळीं चिंतनां कांय वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो देवान म्हाका मुद्दम करून चिंतूंक शिकयल्या ज्यो हांव सत मानता म्हज्या जिवितान खरेंच शक्ती हाडूंक पावल्यात आनी म्हजें जिवीत बरे तरेन बदल्लां. काल रात्री आमी उलयतात कशें परी पयली वर्स जी आमी चिंतूंक जाय हांव देवा थंय सारकी आसा. देव म्हजेर रागार ना तो म्हजो मोग कोत्ता तो म्हाका वेंगयता. आनी मागीर खबर केली आमी दुसरी वर्स जी आमी चिंतूंक जाय ती हांव भिरांती फुडें बागोवचो ना. वय
जर तुजें मन आदींच फुडें थारोवो घेतल्यार जाल्यार कॉलस्कारांक 3:2 म्हणटा तुजें मन थीर दवर उंचल्या वस्तू वयर. तुवें आदींच तुजें मनान थाऱ्यार घातल्यार मागीर परिस्थिती उबी जातच तुवें आदींच निर्णय केला तूं कितें कोत्तलो तो. गरज ना तुवें रावोंक आनी निर्णय घेवंक तोचवीत करूंक जेन्ना तुजी भावना तुका फोर्स कोत्तात. तर मुद्दम करून वस्तूक चिंतूंक एक चिंतपाची बसका आसल्या परी. जंय तूं खरेंच एका कुर्सीर बसता वो कामांक वेताना वो न्हाताना कांय वस्तू आसात ज्यो तूं जाणय तुवें दर दिसा चिंतूंक गरज न्हय, ज्यो तुजें मन नवें कोत्तलें पूण नवें दोत्तलें. देवा थाय सारकी आसा. हे परी दिसाक 20 पावटी चिंतल्यार कितें वायट जाता. म्हणजे हें ओदीक बरें आनी न्हय हांव उपकारून हांव गोंडोलान करपी हांव कांयच सारकें न्हय. दुसऱ्या पिसल्या चिंतनाक आमकां त्रास आसनात. पोत्तें आसा तें चिंतूंक कित्याक सोंपें आनी जें चिंतूंक तोच वीत लेगून करिना तें अशेंच येता. कोण जाणो कितले पावटी तूं भिरांतीचेर जैत व्हरपाचेर जो दिसाक 20 पावटी तुवें चिंतल्यार हांव भिरांती मुखार बावगवची ना. हांव जाणो आयरान पयरान भिरांत येतलीच म्हूण, पूण जरी हांवें तें भियोन करूंक जाय हांव देव म्हाका सांगता तें कोत्तलें. आतां तिसरी वस्त जाचे विशीं म्हाका उलोवंक जाय आनी चवथी वस्त, पूण एका मिनिटान चवथी वस्त पळोवया. तिसरी वस्त जी म्हाका हांव तुमचे लागीं उलोवंक जाय तें मेवता फिलिपकारांक चॅप्टर 4:13 थंय वचोया. आतां हाची तुका म्हायती आसतली की म्हज्यान क्रिस्ता वरवीं सगळ्यो वस्तू करूं येता म्हाका बॉल दिता. शक्तीची चिंतना जी म्हाका जाय तुवें याद केली ती म्हज्यान म्हाका जाय तें म्हज्या जिवितान करूं येता. म्हज्यान म्हाका जाय तें म्हज्या जिवितान करूं येता. हें तुमी म्हज्या बरोबर म्हणशात. म्हज्यान करूं येता. परत म्हणया म्हज्यान करूं येता. म्हाका जाय पळय तें म्हज्या जिवितान. आनीक एक म्हज्यान करूं येता जें कितें म्हाका गरज तें म्हज्या जिवितान. खरेपणी म्हाका दिसता आमी तें आनीक पावटी म्हणूंक जाय. आमी उपकार कोत्ता टॅलिव्हिजन प्रकाशांक आमचे सांगात दिवंक. तूं आसा घरान तर मुनात म्हज्यान करूं येता म्हाका जाय पळय तें म्हज्या जिवितान. आतां हांव तुमकां एक सांगता जो तूं तुजेच भितर हें चिंतप उत्पन्न केल्यार तुका इतले पावटी हार आनी निराशपण जावचें बंद जातलें आनी ज्या वेळार तूं शेवट पर्यंत दोबाव घालिना, जेन्ना तूं आगोड आनी कठीण जाता. तूं जाणय जायतो लोक सारक्या मार्गार सुरवात कोत्ता. आयतारा दीस जेवण जातच उपवास करूंक सोंपें आसा. तो एक आव्हान न्हय. तें अशें तूं मंगळारा दीस तुज्या इश्ट सांगाता जेवंक गेला आनी ताणें सगल्यांनी चीज केक मागल्या आनी मागीर तूं चिंतूंक सुरू कोत्ता म्हजें हें करीन हेजो चड कठीण. पूण पळय जर तुवें चिंतप तुज्या भितर बांदलां म्हज्यान म्हाका म्हज्या जिवितान जाय तें करूंक जाता. हांवें निर्णय घेतला. पळय जेन्ना तुवें थारावो घेतला निर्णय घेवंक तूं कितें कोत्ता जाणय तूं भितरल्यान उबो रावता. आनी हांव तुका सांगता म्हाका दिसना आमकां कळोन पासून येदशें आमच्यान कितें करूंक जाता. हांव प्रयत्न कोत्ता म्हणून की लोकांक फकत घडयेक नको 2-3-4% आपल्या बॉलाचे उपयोग कोत्तात. म्हाका दिसना आमच्यान बॉल चडशें उजार कोत्ता म्हूण आनी आमची चिंतनांनी हार घेवंक पावतात. तें चड आगोड म्हज्यान करीन हेजो चड कठीण आसा. चड कठीण म्हज्यान करीन हेजो. पूण हांव तुका सांगता जर तूं तुजें चिंतप देवाच्या चिंतना परमोने बदलशी तर आनी तूं सुरू करशी म्हणून म्हज्यान जिवितान कितें जाय तें करूंक जाता. कारण देव म्हाका घोटाय दिता. म्हाका देवाची आनी ताच्या व्हडपणाची शक्ती आसा आनी जें कितें तो म्हाका कर म्हणटा तें म्हज्यान करूं येता. पूण तुवें फकत निर्णयच घेतल्यार पुरो न्हय. तुवें तो निर्णय पालूंक जाय आनी तुवें तयार जावंक जाय कठीण वेळाचो फुडो करूंक. तुका फावो तें जैत मेळच्याक. आतां हांव एक खरो सोदो उदाहरण दिता जो आमी सगळीं समजतात पूण तुज्या जिविताच्या खंयच्याय भागाक लागू करूं येता. गेल्या सुमारान म्हजो जल्म दीस जालो आनी हांव म्हज्या जल्माच्या दिसान 7 आनी 4 वर्सांची जालें आनी
हांवें म्हज्या पुऱ्या जिवितान केन्नाच व्यायाम करूंक ना. आतां हांवें थोडें चलप केलां आनी हांवें थोडे तुजा न्हय थोड्यो वेगळ्यो वस्तू केल्यात. तुजा न्हय म्हाका तातूंत बरे स्थितीन दवरलां. पूण पाटी डिसेंबरान म्हाका खरेंच दिसलें देव म्हजे कडेन उलयलो आनी म्हटलें गरज तुवें एक कडक व्यायामाचो प्रोग्राम करूंक तुवें मजबूत रावच्याक तुज्या प्रवासाच्या 3ऱ्या भागाक. आतां तें म्हाका दोनल्या कडल्यांक मेवलें. गरज तुवें आतांच करूंक चड तेंप जालो तुवें तें पयस केल्यार तुवें आतां करूंक जाय तुज्या प्रवासाच्या 3ऱ्या भागाक मजबूत रावंक. आनी म्हजी जेवणाची संवय आदींच बरी आसली पूण निमितां उजार करी. सगळीं म्हणटात निमित. हांव निमित उजार करी की कशें परी म्हज्यान व्यायाम करूंक वचोन येचो आसलें सुमाराक 3 फावटी म्हज्या प्रवासाचे वालेरीक लागून. अशें कोणाच्यान करूंक जातालें आनी हाचो थाव मेलो नासलो. अजब दिसता केन्नाय सो देवाक जाय कितें केल्लें पूण तुज्यान मनान तुका थावें जायना तुज्यान कशें करचें तें. अजब दिसता कितें जायत सो तुवें अशेंच भायर सरल्या. तुजा न्हय दर्या दोशी जालो फकत आनी तातूंत पांय घालतूस. हॅलो आनी जायतेच पावटी तुजाने आमच्यान मनान थाव काडून येजो आमच्यान कशें करूं येता तें. पूण जर आमी निश्चय करून म्हटल्यार बरें देवा हांव सोत मानता तूं म्हाका म्हणटाय म्हूण हांव कोत्ता. तर हांवें अशें केलें. हांवें निर्णय घेतलो. हांवें बरें म्हज्यान करूं येता हाचेर लक्ष दिवचें सोडून आनी जे दीस म्हज्यान वचोंक जावचें ना हांव फकत सुरू कोत्तेली करूंक म्हज्यान जाता तें. आनी हें जायतेंच बरें जालें. दी तुज्यान जाता तें. कोर तुज्यान जाता तें. मागल्यान चोरूं येता तितलो वेल सार. म्हाका दिसता देंवचार आमच्या कडल्यान खूब वेल सोदता कारण आमी चिंतात आमच्यान सगळ्यांत सारकें करीन येजो म्हणटच आमी कांयच करिना. सारकें? तर म्हज्या जिवितान जायतेच पावटीचे मुद्दे आसले. सकलच्या पाटीचे मुद्दे म्हज्या बुजा मोदनाकाद न्हय कितें जें म्हाका खाला घालता पूण कितें जाचेर सगळो वेळ लक्ष दिता. तुका वाज येना असल्या वस्तूचेर ज्यो सोतायतात आनी जेरूल म्हजे सकयले पाटीन म्हाका त्रास दिले कित्याक हांवें काळजी घेवंक ना. जेन्ना तूं म्हज्या इद्याचीचे जातस गरज ना पालकार उंच खोटाचे मोचे घालून तुका बरी मजबूत पाट ना जाल्यार वय म्हाका जायतीं स्टॉक ना आनी वटपण मेवता आनी म्हाका जाय ती जाणय. आनी मागीर आयतारा दीस सकाळीं हे काबार जातो म्हणटा तुज्यान तें करीन येजो. हांव खरेंच निर्णय घेतली व्यायाम करच्याक. बरें हांव कुडी नीट आनी बरी जातली. म्हाका राताय नीट जावंक जाय आसलें. म्हणटच हांव कितें पिशापण करी आरशान पळोवन निर्णय घेता. हांव उन्ना मारताली आनी मागीर माबल जमनीर उबे रावन तुजा न्हय 20 उन्ना मारी आनी मागीर दुसऱ्या दिसा चिंतलें म्हजें थंय कितें जालां म्हूण कित्याक म्हज्यान चलोंक जायनासलें. केन्ना अजाप दिसता आमकां पद्दत सारकी करूंक नाका म्हूण. चलात आनी हें तुज्यान कित्याकूय लागू करूं येता. रिणांतलो मेकलो जावंक ते व्यायाम करूंक तुजें घर ताऱ्यार घालूंक तुजी काजारी जिवीत निटायेर काडूंक. हांव हांगा फकत एक उदाहरण दिवंक सोदतां. वय तुका खरेंच सांगता म्हजे पिरायेर व्यायामाचे प्रोग्राम हाची वालेरी धरूंक म्हज्या मनांत कोण जाणो कशी आयली आनी हांवें म्हटलें म्हज्यान तें करूं येता. म्हज्यान हें करूं येता. म्हज्यान म्हज्या जिवितान म्हाका जाय तें करूं येता. वो ग्रांत पळोवया. म्हाका जाय तुवें पळोवंक. वर्स 13 हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. हांव कित्याकूय तयार आसा आनी ताचे वरवीं कितें कोत्ता सो म्हजे भितर शक्ती दिता. जेजूचे शक्तीन म्हजें बॉल आसा. आतां हें तुका आवडना म्हणजे म्हाका दिसता हो सगल्याकीन बरो ग्रांथ. हांव कित्याकूय तयार आसा. म्हज्यान कितेंय करूं येता. कांयच म्हाका कठीण ना. तुजा न्हय तूं कितलीं जाणां थंय तुमचे ल्हान कोदेलीन बसून आयज सकाळीं चिंतात की असल्या चिंतांनी तुमी अदीक वेल सारूंक जाय आनी जायना म्हणटात ते थोडे चिंतूंक जाय ते करीन येजो ते चड आगोद. हांव तुका सांगता एका परत जलो मालसलेल्या भावार्थ्या परी जिव्या देवाच्या आत्म्यान बरोवन तुज्यान कितेंच करूंक जायना तशें ना जर देवान तुका तें करूंक आपयल्यार.
कांयच तुका कोटीन ना, पूण तुजें मन तूं थीत दवरिना जाल्यार देंवचार तुका हारोयतलो. आनी हें म्हाका ह्या वेळा सांगूंक जाय, सुरू करूंक उशीर जावंक ना. देंवचाराक ती फोट आवडटा. बरें, तूं चड वेळ रावला, तूं जाणूय आतां चड उशीर जालो. कित्याकूय तूं जाणूय तुज्यान म्हणूं येता, वय म्हज्या काजार एक व्हड गोंडोल. वय, घर साफ करूंक फायदो ना, सगळेंच कितलें व्हडलें आसा, भितर सरोन तें पळयतच ओगलेंच हांव आंग काडटा. हांव रिणांतली आतां कशींच मेकळी जावपाक ना. वय सयरी गत म्हज्यान कशींच निटायर हाडूंक जायना. म्हणटच तूं चिंताय, बरें हें सोडून दिवया, दुसरें हाडुया. तुवें टाय तेच वाटेन तूं भितर सोदताय. तो तुका बुड्डी ना जाल्यार जेन्ना तुवें तें सोदता तुजे लागीं कांयच आसपाक ना, तूं दुसऱ्यान वेतोस. आनी जे रूल जे तुजे कुडीक नीट करूंक जाल्यार तूं जाणूय तें चड शक्याचें ना. तर तूं जाणूय गेल्या डिसेंबराक हांवें व्यायामाचो प्रोग्राम सुरू केलो कायरोप्रॅक्टराशी, जो असल्या कामान हुशार आसा. म्हणटोच ताच्या मनान आयलें हें जीम सुरू करूंक आनी हें ओलंपीक भाशेचें शिकोवपी हाडूंक सगळें संवसाराचें. तो म्हाका उत्तेजन दितालो हें करूंक. म्हजो घोवूय म्हाका उत्तेजन दिता. आनी मागीर जेन्ना दोयी म्हज्या फाटल्यान लागून हांवें चिंतलें, बरें तर तें करूंकूच जाय. तर हांवें तें करूंक जाय म्हणटच हांवें वचोंक सुरू केलें. आनी म्हजो शिकोवपी विन डिझल एक्टरा परी दिसता. तर तूं फकत ताका आनी म्हाका एकठांय घाल. तूं थंय इतलीं मसलां आसा ताच्यान चलोवंक पासून जायना. आनी हांवें चिंतलें तो जेरूल उमेदीर आसूंक जाय 7 आनी 4 वर्साचे अस्तोरे प्रवाचनकारी शिकोवंक. पूण कितें जावं, आमचें खरेंच बरें चलता. आनी म्हणटच उपरांत आनीक एक शिकोवपी आयलो आनी तो कॅनडाक पत्तलो. म्हणटच 2 सुमाना जालीं नवें शिकोवपी सुरू केला. तो विन डिझला परी दिसता. म्हणटच ताणें म्हाका तें कितें सर्कीट ट्रेनिंगाचेर घातलें. हांव खरेंच नॉकला आसली तें कितें पळय तें. पूण बेगीनच म्हाका गमलें. ते 5 व्यायाम तुवें करूंक जाय, जाता तितले वेगीन तुवें करूंक जाय. पावंच पाटी एका फाटल्यान एक. आनी तुका लागता तशें म्हाका 35 मनीस लागले आनी 35 मिनिटांक लागली. म्हाका थांबोवंक मेळोंक ना. 30 सेकंडांनी म्हाका 2च घोट उदकाचे पेंवंक मेळ्ळे. हांवें म्हणलें म्हाका जाय. खरेंच म्हटल्यार 35 मिनिटांनी हांवें दोर एक पांयान 70 आनी 5 व्यायाम केले. हांवें 100 उठ बस केल्यो. हांवें 70 आनी 5 डम्बेल डेड लिफ्ट्स केले. जर कोण जाणो तें कितें तें. आनी तूं चिंताय, वय वो डम्बेल मिसता. आनी हांवें 70 आनी 5 ॲप क्रंच केले आनी 70 आनी 5 कितें पुलीचेर. हांव इतली थोकल्या म्हज्यान सांगोन येसो हांव कितली थोकल्या ती. बरें तूं जाणूय म्हजे आदीं म्हजें दुयेन तें केलें म्हणटच तें म्हाका सांगता त्या विशीं. आनी हांवें चिंतलें म्हज्यान तें करीन येसो. आनी ताका पळयतच हांवें ताका सांगलें. हांवें म्हटलें तूं जाणय म्हाका दिसना तुवें म्हाका तें करूंक लायल्यार बरेंशें. म्हणजे तूं जाणय हांव 4 म्हयने जालीं हें सुरू केलां. म्हणजे हांव भिवंक लागली. म्हणजे म्हाका दिसता म्हज्यान हें करीन येसो. आनी ताणें म्हाका म्हटलें तुज्या मनाक आनी हो दादलो तूं जाणय हांव नकलो तो जाणो जाल्यार पासून हें तत्व जें हांव लोकांक शिकोवंक संवसाराक धांवता. ताणें म्हटलें तुज्या मनाक तुजे वाटेन येवंक दिनाका. तुज्यान करूं येता जें तुजें मन थारायता तुवें करूंक. आनी ताणें म्हटलें एक हेतू हांगा आसा तो वो निमिता ना, फकत परिणाम. बरें तर हांवें अशें चिंतलें हे बाबतीन हांव एक बरी मनाची अवस्था कोत्तेली. म्हजें हें करूं येता. हांवें सुमानभर म्हाका सांगूंक जाय म्हज्यान करूं येता. तर चवथ्या व्यायामाचें मोदें आसतना म्हाका घुंवल कशी आयली. तर हांवें म्हटलें हांव गामेल्या आनी तूं जाणा ह्यो वस्तू एका फाटल्यान हें कोत्ता. आनी हांवें म्हटलें म्हाका घुंवल येता. तर ताणें म्हटलें बरें हांव तुका सांगता फकत 4 कर. ताणें म्हटलें तुवें बरें केलां. तूं जाणय तुका 5वें करूंक गरज ना. ताणें म्हटलें म्हजे भितर कितें चावना. आनी हांवें चवथी केली आनी इतली धांपेताली म्हज्यान उलोवंक जायना. हांवें म्हटलें 5वी कोत्ता. ताणें म्हटलें तें बरें. म्हणटच हांवें 5वी केली आनी हांव वरान भरलेली.
हांव तुका एक सांगता, कितलोसो लोक स्वताक वायट नदरेन पळयतात आनी एक कारण कित्याक तांकां वायट दिसता तें ती सुरू केलां तें कोबार करिनात. ती मोदें पावतात आनी सोडून दितात आनी देंवचाराक गुन्हेगारी कोत्तात आनी खरीपुणी हें तुज्या गानेऱ्या चिंतपाक लागून. चलत आतां आनी तूं जाणें म्हज्या जिवितान जें कितें चलता ताचो हांव उदाहरण उजार कोत्ता. हांव तुका सगल्यांक जिमान धांवडायना. तूं जाणें घडयेक तुज्यान तें करूंक जावचें ना. म्हणजे तुवें निर्णय घेवंक जाय त्या विशीं तुवें कितें करचें तें. पूण हांव तुमकां तत्व दितां की कितेंय जावं सो तें तुजी गाराज साफ करूंक जाय. म्हणजे तूं जाणें तें कशें तें. तूं जाणें 2 दिसां तातूंत चलोन वेता, ओ फाल्यां 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 कुत्तेली. हांव कित्याकूय तयार आसा आनी कितेंय करूंक जाता ताचे उद्देशी जो भितर थान गोठाय म्हाका दिता. रोमकारांक 8:37 अपेक्षा दवरता ह्या वेळार तुजे भितर एक नवो उजो उत्पन्न जाता म्हूण. आयज सकाळीं हांव तुज्या उज्याक वारो घालतली. देव बरें करूं. पळयात रोमकारांक 8:37 कितलें बरें. पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सर घोडितांनी आमी भारी जैतिवंत. तर भारी जायतिवंत जावप हाचो अर्थ कितें? भारी जैतिवंत जावप म्हणजे कितें? म्हणजे जैतिवंत हांव समजता, पूण ताचे भारी जैतिवंत कसो जावं येता. जायतीं वर्सां ह्या वयर हांवें चिंतलें आनी म्हाका दिसता देवान म्हज्या काळजान घातलें. हांव म्हणना आनी कोणाच्यान तें दुसरे रुपान दिनेचो म्हूण. पूण म्हाका दिसता भारी जैतिवंत जावन तुका इतलो स्वताचेर विस्वास आसा की तुज्या जिवितान कितेंय आयल्यार पासून क्रिस्तांव उद्देशी तुज्यान ताचो फुडो करूं येता. की तूं जाणय तुका प्रश्न येवच्या आदीं तुका जैत मेळटलें म्हूण. देखूनच तूं कित्याकूच भियेना. तुका कित्याचीच भिरांत ना. नोकलोय ताची तुका भिरांत ना. तूं परिस्थिती कितें जातली ती पळोवंक आशोवन रावना, कारण तुका कित्याक आदींच तुज्या भितरल्या बुन्यादीची माहिती आसा तें कितें तें तुका परवाना क्रिस्ता वरवीं. हांव कित्याकूय तयार आसा. म्हज्यान कितेंय करूं येता ताचे उद्देशी जो भितरली गोठाय म्हाका दिता. आतां हांव तुमकां सांगता, जर ती शक्तीची चिंतना दिसाक जायती पावतली, तूं चिंतूंक लागल्यार तूं सकाळीं उठच्या आदीं पासून खाटीर लुवोन तूं मनान बोगोर चिंत, जें कितें आयज म्हाका करूंक जाय तें म्हज्यान करूं येता. हांव नोकलो आयज म्हज्या दिसान कितें जातलें, पूण कितेंय जावं हांव ताका तयार आसा. गरज पासून ना म्हाका जबाब जाणो जावंक, कित्याक म्हज्या सांगाता आसा तो सगळें जाणो जाची हांवें जाणो जावपाक गरज. वाचुया फुडारी 6. हांव नोकलो तुका उमेद हाडटा जाल्यार, पूण म्हाका उमेद आसा. म्हाका तुमकां एक काणी सांगूंक जाय. हांवें आदीं सांगल्या पूण ही गोमतीची. पूण 2 म्हयने व्यायाम करूंक जातोच हांव एका बोटीचेर बसलेलीं आनी आमी उदकांत आसलीं आनी हांवें म्हज्या पांयच्या पाटल्या बागू खोरपिलें आनी म्हाका एक लांब मेवलो आनी हांवें चिंतलें, तें वाडटा कितें? हांव तुमकां सत सांगता. बेगीनच म्हाका दुसरें गमलें आनी हांवें चिंतलें थंयसरी आसा. आनी मागीर हांवें चिंतलें हें एक मासल, म्हाका मासल आयलां. हांव उमेदीन भरली. हांवें 5 जाणांक आपोवन सांगलें म्हाका मासल आयलां. तें बरें जाणय जेन्ना तुज्या बाजूचो तो भाग वाऱ्यार उबलोलो जाता. तूं जाणय म्हाका वळखतात म्हज्या सगळ्या संवसाराक सांगल्या बर कांयच करिनाचो. तूं जाणूय की तुज्यान करूं येता कितेंय जें देव तुका क्रिस्तांव उद्देशी कर म्हणटा जो तुजे भितर रावता.
पूण तें करचे पासत तुका आसोंक जाय करूं येता तें चिंतप जें आमी चिंता तशें आमी जाता जसो मनीस चिंता तसो तो आसता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.